नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गोवा डेअरीचे आनीक एक क्रिमी कांड. नामनेच्या कंपनीचे नाव वापरून हाडले आयस्क्रीम मशीन. कंपनीक केल्ले पेमेंटाची डेअरी तपास अधिकाऱ्या मुखार करतात दाखयली पळय. गोयचे शेतकी धोरण हुमकळ्ळें. पडीक जमनी केंद्राच्या मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायद्या खाला कॉर्पोरेट लॉबी वरवीं वचोवपाचो मंत्री विजयाचो प्लान. काँग्रेस म्हणटा गोंयांतलें सरकार हेडलेस. मायनिंगा उपरांत आतां टुरिझम सोंपपाचे वाटेर. विजय म्हणटा बेताल भाटीची रेप केस कोर्टात न्यायाक फास्ट ट्रॅक जावंक जाय. वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकराचे वादग्रस्त बंगल्याचेर दुरिगाचे एक्शन घेवंक थळाव्या अधिकाऱ्यांक जमना. आतां प्रकरण आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या कोर्टात. गोवा डेअरींत लोकांक बरें दूद दिवचे परस घडये मलयेचोच विचार चड चल्ला. प्रुडंटान गोवा डेअरीची कितलींशींच प्रकरणां एक्सपोज केल्लीं. इतलें आसतना आतां नवें कांड आयस्क्रीम प्लांटाचें. एका नामनेच्या कंपनीचें नांव वापरून भायले भायर मशीन हाडलें म्हूण सध्या बोवाळ जाला. ज्या कंपनीचें नांव येता ते कंपनीक फारीक केल्लो पेमेंट डेअरी खंय तपास अधिकाऱ्याक पासून दाखोवंक तयार ना. गोवा डेअरीच्या फिलपॅक मशिनांच्या कोटेशनांची गुड्डली सवा प्रुडंटान हालींच एक्सपोज केल्ली. आता नवे प्रकरण आयस्क्रीम प्लांटाच्या मशिनाचे. आयस्क्रीम तयार करपाच्या मशिनां खातीर गोवा डेअरीन कोटेशनां मागयल्ली. 6 कोटेशनां आयिल्ली. तातूंतले एकूच इमेला वरवीं आनी हेर 5 आयिल्ली पोस्ट आनी कुरियरांतल्यान. आयिल्ली कोटेशनां खंय तरी आदली कोटेशनां कॉपी पेस्ट करून टायप केल्ले भशेन आसात. तातूंत कितल्योश्योच चुकोय आसात. आयस्क्रीम प्लांटा खातीर गोवा डेअरीन फायनल केल्लो कोटेशन इस्किमोचो. प्रुडंटान गोवा डेअरीन दाखयल्ले इस्किमोचे कोटेशन आनी प्रुडंटान दुसऱ्या एका डेअरीचे इस्किमोचे मेळयल्ले कोटेशन पळयात. इस्किमो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीच्या कोटेशनात पान 2चेर कोटेशन तारीख 7 जून 2014. जाल्यार तांचे कडेन कोटेशन मागयल्ले 27 जूनाक. अनूप इंडस्ट्रीच्या कोटेशनांतय ज्या दिसा रेफरन्स मागयला त्याच दिसा कोटेशन धाडला. गोवा डेअरी कडेन आयिल्ल्या इस्किमोच्या कोटेशनांचेर TUV सर्टिफिकेटाचो लोगोच ना, मात इस्किमोच्या हेर कोटेशनांचेर लोगो आसात. गोवा डेअरीच्या इस्किमोच्या कोटेशनात पान 6 चेर सिरियल नंबर 9 गायब. 8 उपरांत सरळ 10वो पॉयंट. गोवा डेअरीचे वट्ट पॉयंट 20, मात ओरिजिनल कोटेशन फक्त 18चे. तशेंच सुमार 5 लाखांची मशिनरी चड दाखयल्या. लोगोय बदलला. रेप्युटेड कंपन्यांच्या कोटेशनात अशे तरेन कितल्योश्योच चुको आसना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोवा डेअरीच्या आयस्क्रीम प्लांटाची सरकारान चवकशी सुरू केल्या उपरांत आज मेरेन खंयच्या कंपनीक पेमेंट केला ताच्यो रिसीटच दिवंक ना. पेमेंट स्लिपी चवकशी अधिकाऱ्याकूय दाखयल्ल्यो ना. गोवा डेअरीच्या आयस्क्रीम प्लांटाच्या मशिना खातीर 6 कोटेशनां आयिल्ली. तातूंतली 5 पोस्टांतल्यान आनी कुरियरांतल्यान. एकूच कोटेशन इमेला वरवीं. अल्ट्राटेक इंजिनियरिंगान 87,50,000ची कोटेशन धाडिल्ले. रेप्युटेड इंजिनियरिंगान 1,57,81,470 रुपयाची कोटेशन धाडिल्ले. टेट्रापॅकान 3,32,50,000ची कोटेशन. ज्युझर इंडियान 92,90,000ची कोटेशन धाडिल्ले. इस्किमो रेफ्रिजरेशनान 73,85,000चे आनी श्रीराम फ्रिजिंगान 1,37,87,776चे. कमर्शियल रेटांची तुलना केल्या उपरांत दिसाक 1,000 लिटर आयस्क्रीमे खातीर सप्लाय, उत्पादन आनी कमिशनिंगा खातीर मेसर्स इस्किमो रेफ्रिजरेशनाक गोवा डेअरीन वेचून काडली. मशीन घेतले सुमार 75,50,000. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. गोयचें शेतकी धोरण हुमकळ्ळें. आतां पडीक शेतजमीन केंद्राच्या नव्या कायद्याचो आधार. मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायद्या खाला पडीक जमनी कसप शक्य जातलें म्हूण शेतकी खात्याक आस्त. कॉर्पोरेट लॉबी खंय शेती वेवसायांत गुंतवणूक करूंक लायतले. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा वरवीं कम्युनिटी फार्मिंग प्रमोट करपाचो यत्न. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात केंद्राचो फार्मिंग कायदो गोंयच्या दुरुस्त्याक येतलो.
मोदी सरकारान मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदो तयार केला. दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या शेतकी मंत्र्यांक घेऊन ह्या कायद्याचे अनावरण झाले. विजय म्हणटा गोंयांत शेतकी खाते आणि येणावळ खात्याच्या जोड पावलान हो कायदो चालीक लायतले. गोंयच्यो पडीक जमनी वापरात हाडपाक खंय हो कायदो फायदेशीर. तातूंतल्यान कम्युनिटी फार्मिंग सुरू करपाचोय सरकाराचो विचार आसा. It will help in a very big way to bring fallow uncultivated land under cultivation. And what will be the role of the central government along with the help of Central government has only given you guidelines how this law can be done. But every state will have to adopt the law by looking at the specific conditions which are unique to the state. And it will be The state of Goa has got many things which are unique from the other states. One of which is our Agriculture Tenancy Act. Second is the existence of communities. So we will have to factor in all this. financial provisions काय नाही. Finance issue नहीं हो. This is a matter of being guarantor to see that that land comes back to you. Or in the event there is a loss, you are basically shifting the loss back into the And this will be done in consultation between agriculture and revenue and department. revenue. Has to be. And by when you want to put these things in place? general How long? How long it will take for you to I put will this in put place? them, I will give the guidelines and I will make them do everything before the next assembly session. It will be my endeavor to move a contract farming act before the next assembly session. I will do it by taking into confidence everybody, every stakeholder, including lawyers. I will go to the bar association. I will make them have a seminar. Because whatever act we are going to come has to benefit the state in a big way. And I will supplement it with the community farming scheme that I have come up with. गोयचे शेतकी धोरण सद्याक 4 वर्सां फाटी जाली ड्राफ्ट फॉर्मात धुल्ल खात पडला. विजय म्हणटा केंद्राच्या या नव्या मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायद्यान शेतकी धोरणांतल्यो चडश्यो गजाली आपसुकच चालीक लागतल्यो. सेम टाइम तुम्ही ॲग्री पॉलिसी टचूच करिना ती तशी Agri पडना. policy, what is policy? Policy is this. किती हा पॉलिसी हाडली आणि आमचे कडेन वी डोंट हॅव ऑर्गन्स वॉट द यूज. दीस इज द मेन थिंग. जमीन पयली कल्टिवेट करपाक तुजे कडेन पयशे ना जाल्यार कॉर्पोरेट येता. कॉर्पोरेट कितें म्हणटा फाल्यां आपूण आयलो 2 दिसान आपल्याक गेट आवट म्हणलो मागीर कितें. सो ताका मिनिमम टायम दिवचो. ऑल दीस थिंग्स विल हॅव टू फॅक्टर. म्हणून इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. आय कॅन डू इट ऑन माय ओन. ॲग्री पॉलिसीची गरज नाही म्हणतात. एके वटेन गोंयांत आसात ती शेतां हडप करून थंय टॉवर आनी बिल्डिंगां बांदपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आसतना कॉर्पोरेट लॉबीच्या आदारान पडीक जमनी वापरात हाडपाचो विजयाचो विचार. मात विजयाचे हे प्लान शेतकार कितलो उखलून धरतात ताचेर सगळे निंबून. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.